नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आज भारी चांग दिवस आमगे सारस्वत कम्युनिटी तो मठाधीश जावन आशिल्ले गोकर्ण जीवोत्तम पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23वा स्वाम्यांगेले वृंदावन जातरी आयचे दिवस 24 स्वामी पिठारोहण केलेलं सर श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी तांणी पिठारोहण तांगेले मूल मठ पर्तगाळी तांणी पिठारोहण केलेलं सर भारी विजृंभणेन समारोह जाता सर एच टाइम मारी नाना स्वामीजी गेले आणि तशीच गव्हर्नर आले सगळे मेसेज सगळे आयले सर आणि आमकां एक भारी छान दिवस आज मालगड स्वाम्याक उडगास काडचे शिष्य स्वामी जावन आशिल्ले स्वामी मठात जातना तांणी मालगड स्वाम्यान दाखयले वाटेरी वत तांची म्हणून एक दृश्य काली पळोवच्या मेळ्ळें म्हणून संभाषण करतना सांगिल्लें आसा तांणी काली शिष्यवृंद येत तांची तांकां जावपाक जाल्ले व्यवस्था सगळी समस्की नागी तांकां जेवण सगळें करचें व्यवस्था समस्की नागी म्हणून तांणी प्रत्येक स्वाम्यान वचून प्रत्येक विशयान तूं भाग घेवन ताजे विशयी मनावर तशी तांणी केलेलो आसा आनी तांकां कळकळी आसा म्हणून जाता सगळी कळकळी आमगेले 23वा स्वामी तांकां आशिल्ले ते देखून आमकां दिसता आसा आनी स्वाम्यान तांकां एक शिकून दिल्लें एक वाटेरीची विद्याधीश स्वामी वता आसांची म्हणल्यार एक भारी संतोशा विशय तदनंतर स्वाम्याने प्रवचन करतना सांगू आशिल्लें की आमी 5 मिनट मात उलयतांची बाकीची तुमी शिष्य स्वाम्यांगेलेची प्रवचन आयक्यांची भारी छांग म्हणून आनी तदनंतर कभी कभी स्वाम्यान शिष्य स्वाम्यान सांगचे उतर आयकून आनंद भाष्प ताय गुरु स्वाम्यांगेले दोळ्यांत आयिल्लो आसा म्हणून सांगलें आसा आमकां भारीची एक आनंदा विशय आज तांणी पिठारोहण करून गोकर्ण जीवोत्तम पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे एक परंपरेक कंटिन्युएशन दिवचे खातीर तांणी आज 24 मठाधीश जाल्लेलो आसा समारंभ जाता आसते आमकां एक सुदिना आयज दिवस गुरुले एक उडगास काण गोकर्ण जीवोत्तम पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे स्वाम्यांगेले अनुग्रह आमकां मेळका तशी देव राम आणि विठ्ठल तांगेले अनुग्रह आमकां मेळका म्हणून आमी मागून घेवया हांव कर्नल अशोकिनी देली सुकरू. नमस्कार.